नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कणगाची पुरणपोळी कशी बनवूया. कणगाची पुरणपोळी करच्याक एकदम इझी आणि खावच्याक सेम डाळीची पुरणपोळी वेरी लागता. चला तर आम्ही पुरणपोळी कशी म्हणून पळोवया. पुरणपोळी करच्याक हांवें 1 कप गवा पीठ आणि अर्ध कप मैदा पीठ घेतला. हे खाली गवा पिठान नाजाल्यार खाली मैदा पिठान बी करचे जाता. पुरणपोळीक बरो कलर येवका म्हण थोडेशे हळदी पीठ घालका, थोडेशी मीठ घालका आणि थोडे उदकान हाचे एक मोव पीठ घालून घेवका. आता पीठ कालून येवच्या लागले की हाका एक व्हड चमचे तेल घालून परत आनी 5 मिनिट पर्यंत पीठ मळून घेवका. पीठ बरें मळून जालें की लास्टाक वयल्यान थोडे आनी तेल घालका आनी समकन पिठाक तेल सारून कमीत कमी 2 तास तरी सायडान पीठ भिजच्या सोडका. हांगा हांवें 2 मिडियम सायजाचे कणग घेतलात. कणग बरे कंदून ताजी दोन्ही वटेन तोक कापून घेतलात. कुकरा भितर थोडेशे उदक घालून हाय फ्लेमारच 5 सिटी कण हे कणग शिजोवन घेवका. कणग बरी शिजलात. आता आमी हाजी साल काडून घेवया. आता हे कणग बरे कन हातानच मॅश करून घेवका. मॅश केल्ली कणग कितले जाल म्हण वाटेन मेजून घेवका. म्हळ्यार त्याच प्रमाणात आमकां गोड घालची इझी जाता. हे 2 वाटी स्मॅश केल्ली कणग आसा. हाका हांव 1 वाटी किसेल गोड घाला. कणंगाक गोडसाण आशिल्ल्यान आमकां गोड खूब घालचे पडना. पुरणपोळी खूब गोड जाय अशी दिसल्यार आनी एक अर्द वाटी गोड घाल्यार जाता. आता दाट कायलीत घालून गोड बरें मिक्स जात पर्यंत ते हून करका. गोडसाण वाडोवच्याक थोडेशें मीठ घालका. गोड आनी कणंग सम मिक्स जाले की वयल्यान 1 चमचो वेलची पीठ घालका आनी वेलचे पीठ सम मिक्स करून गॅस बंद करता. हूर्ण रेडी जाला. हे थोडे वेळ न्यूच्या सोड्या. पीठ कालून 2 तास जाला. आता हाची गुळी करून घेवया. गुळी करचे पयलीं पीठ जराशें मळून घेवका. आताचे सांसान एक नमुन्याची गुळी करून घेवया. आम्ही घेतील मापान 8 पिठा गुळी जालात. हुरणाची बी गुळी करून घेवया. केन्ना हुरणाची गुळी पिठा गुळीकिंत व्हड उरका. हुरणाची बी 8 गुळी जालात. केन्ना आमगेले हुरणाची गुळी व्हड उरका पिठाकिंत. हे पिठाचे बॉल आणि हे हुरणाचे बॉल. पिठा गुळीक थोडेशे सुकी पीठ लावन घेवका आणि हातानच अशी प्रेस करते सन सर्कल करून घेवका. कॉर्नरावेरच प्रेस करते वरका आणि मधलो भाग जराशे दाट दवरका.
हुरणाच एक गुळो हाची भितर दवन पीठ चारी वाटेन बंद करून घेवका. परत हाका समकन सुकी पीठ लावन लाटच्या घेवका. लाटतना केन्ना आमी फोल्ड केल्ली जी साईड उरता ती सकयल दवरका. आधी जात तितली पातळ लाटच्या ट्राय करका. चला आता पुनपोळी भाजून घेऊया. गॅसा फ्लेम मिडियमच दवरा. तवो बरो हून जालूर का पुनपोळी घालनंतर एक 2 मिनिट वेट करका. ताबडतोब परतूचे ना. आणि पुनपोळी परतिल्यानंतरच वयल्यान तूप लावका. दुसऱ्या वाटेन बी जराशी भाजील कलर आयलेश पण तूप लावून घेवका. ही पुनपोळी दाळीची पुनपोळी वरी एकदम नाजूक अशी उरना. म्हळ्यार परतीतना फुटची पिंडची चान्स कमी उरता. कणगाची पुनपोळी रेडी जाली. तुम्ही बी ही कणगाची पुनपोळी ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगे व्हिडिओ आवडल्यार लाईक शेअर करा आणि आमगे टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.